नमस्कार, दिसभरातल्यो महत्वाच्यो खबरो घेऊन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। म्हजे आड पक्षान कट कारस्थान आपल्याक स्क्रीनिंग कमिटीच्या बसकेंत आपोवणें दिवंक ना, एल्विस गोमसाचो काँग्रेसीक गळचो आयर। माशेलांतल्या फास्ट फूड दुकानवाल्याक मारबोडे प्रकरणांत 6 जाणांक अटक, हातूंत 3 पुलिसांचो आस्पाव। फेब्रुवारीक पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची जाहीर सभा जावपाची आसा। ह्या सभेंत लोकांनी चडांत चड उपस्थिती लावची, भाजपा गोंय वेंचणूक प्रभारी आशीष सुदाचो उलो। फुडल्या कांय दिसांत गोंयांत 1.5 लाख बायलांची स्तन कर्करोगाची करतले तपासणी। पयल्या टप्प्यांत 1 लाख तपासणी पुराय, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची माहिती। मडगांवच्या मास्टर प्लानांत शेतकारांच्यो जमनी बिल्डर लॉबीक दिवपाचे कारस्थान। आमकां आमच्यो शेतकी जमनी जाय, ही शेतांच आमचे जगपाचें साधन, मडगांवच्या शेतकारांचें म्हणणें। राजधानी पणजेन 10 फेब्रुवारीक जातली कार्निवल परेड, महापौर रोहित मोन्सेराताची माहिती। आता खबरो विस्तारांत। एल्विस गोमसाचे स्वताच्या काँग्रेस पक्षाचेर फार काँग्रेसीचो गोंयांतलो कारभार दिशाहीन म्हणून एल्विसाचो आरोप। आपूण लोकसभे खातीर इत्सूक आसतना पक्षांतर्गत आपल्या आड कट कारस्थान चल्ला म्हूण एल्विसाचो गंभीर आरोप। लोकसभा वेंचणूक तेकली जावं तो भाजप वा आरजी सारकेलो प्रादेशीक पक्ष, दोनूय पक्षांची नेटान तयारी चल्ल्या। मात दुसरे वटेन सगळ्यान पोरणो आनी गोंयांत सगळ्यान चड काळ सत्तेर आशिल्ल्या काँग्रेस पक्षातले अंतर्गत राजकारण सोंपपाचे नांव घेना। पक्षाचो फुडारी एल्विस गोमसान राज्यांतल्या काँग्रेसीच्या कारभाराचेर खर टिका केल्या। गोंयांतलो काँग्रेसीचो कारभार खंय दिशाहीन, ताच्या आड काँग्रेसीत खंय कट कारस्थान चल्ला म्हणून आरोप। एप्लिकेशनां मागोवपाचो म्हणजे प्रसंग काल आयला अशें म्हाका कळ्ळां। हाज्या पयलीं तुमी पळय ती स्टोरी मारिल्ली, म्हाका आपोवंक ना तो आपोवंक ना त्या दिसाक एक स्क्रिनींग कमिटी म्हणून आयली सेंटराची, आनीक सगळ्यांक खबर आहा गोंया भितर की हांवें म्हजें एस्पिरेशन दाखयल्लें आसा। सो आय एस्पायर, पूण कितें आहा दुसरे सायडीन आतां इन्स्पायर करपाक जाय न्ही। हांव एस्पायर जालो म्हणून ते त्या सायडीन इन्स्पिरेशन मेळना, कित्याक तें हांवें पळयलें की दे हॅव कन्स्पायर्ड नॉट टू इनवायट मी दॅट डे बिफोर द स्क्रिनींग कमिटी। तरी सुद्दां आय डोंट गिव मच वेटेज टू दॅट वॉट दे हॅव डन। पूण एट द टायम क्रुशियल टायम की जेन्ना आमी हें इलेक्शन युनायटेडली वचपाक जाय, हे प्रॉब्लेम हांगा पार्टीचें जाता की दे डोंट शो अ युनिफायड अप्रोच। हें नंबर 1 प्रॉब्लेम। आतां काल डिस्ट्रिक्ट कमिटीची मिटींग जाली म्हणटा ते डिस्ट्रिक्ट कमिटीन होच प्रश्न आयलो की स्क्रिनींग कमिटीचे मुखार कोणाक आपयले तुमी? एस्पिरंट्स जे आसले तांकां आपयले, तितून भितर हांव एक एस्पिरंट, म्हाका आपोवंकूच ना। ताजेर चर्चा जाली, ताजेर वाद जालो, म्हणून प्रश्न आयलो की तुमी इन्विटेशन लोकांक इन्विटेशन दिल्लें की बाबा तुमी दाखया म्हणून तुमचें एस्पिरेशन इन रायटींग ना। तर थंय ते मातशें सांपडले आनी म्हणून ते आतां म्हाका दिसता ताणें एक जाहीर नोटीस काडल्या की कोणाक दिसता की आपूण कॅन्डिडेट आसचो ताणें एप्लिकेशन दिवचें म्हणून। आय डोंट गिव मच इम्पॉर्टन्स टू दीस। I don't know even whether I will give my application, कित्याक ज्या पद्दतीन हें चलता दॅट इज एब्सोल्युटली नॉट एप्रोप्रिएट। पार्टीचें पळय धोरण आसा, पार्टी ज्या पद्दतीन चलपाक जाय दॅट इज नॉट विजिबल हियर। सो आय विल डिसायड ऑन दीस। आय विल कन्सल्ट माय व्हेरी क्लोज पीपल एंड सी वॉट इज टू बी डन। कोण ताच्या आड कट कारस्थान करता काय म्हणून विचारल्यार तो म्हणटा पक्ष कोण चलयता तेच कळना। अजून खंय प्रदेश काँग्रेस समितीची एकूय बसका जाल्ली ना। कोणे केली ही कॉन्स्पिरसी तुमकां? हांगा चल्ला पळय आतां कितें आहा मरे ह्या पार्टीचें एकूच कितें आहा, तुमी फाटले दिसांनी सस्पेन्शनाचें पळयलें, तो वाद पळयलो। आतां हांव PCC मेंबर, आज पर्यंत एक मिटींग जाल्या PCCची, प्रदेश काँग्रेस कमिटीची एकूय मिटींग जावंक ना जंय म्हाका आपयला किंवा आमी 40 लोक आसा। हे 40 लोकां भितर कोण चलयता पार्टी? हो दुबाव पडटा न्ही। सो बेटर लेट दॅन नेवर। this party's organization has to be put on the right track. कित्याक
लोक कोणाक पळयता? राहुल गांधी सारखे लिडर्स जे दीस रात खडखडटात समाजा खातीर, लोकां खातीर. सो तेंचें जर उदाहरण घेत ताजो प्रभाव हांगा पडूंक जाय आशिल्लो, तो तसो प्रभाव पडना. सो खंय तरी चुकता म्हणून सगळ्यांक एकठांय घेवन सगळ्यांचे व्ह्यूज घेवन कितें तरी एक वाट काडपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. माशेलांतल्या फास्ट फूड दुकानवाल्याक मारबडे प्रकरणांत 6 जाणांक अटक. हातूंत 3 पुलिसांचो आस्पाव आसा. तिगूय जाण निलंबीत. सोमारा पयलो अटक केल्ल्या आकाश नावेलकाराक पुलिसांनी नोटीस दिवन सोडलो. आकाशान हेरांक सोदपाक पुलिसांची मजत केल्ली. माशेलांतलो फास्ट फूड दुकानदार विराज माशेलकाराक जाल्ल्या मारबडे प्रकरणांत मारदोळ पुलिशेन 6 जाणांक अटक केल्या. मारपेट प्रकरणात घुसपिल्ल्या 3 पुलिसांक आदींच निलंबीत केल्ले. या प्रकरणात पुलिसांक मजत करपी घुवळी वखदा विरोधी पुलीस कॉन्स्टेबल आकाश नावेलकाराक नोटीस दिवन कारवायेंतल्यान भायर दवरला. या प्रकरणात फोंड्या पुलीस स्टेशनाचो हेड कॉन्स्टेबल समीर फडते, IRB कॉन्स्टेबल मितेश गाड तशेंच मोहित गाड, विवेक देसाय, सुप्रेश सावड्डेकर आणि अस्मित साळुंके हांकां अटक केल्या. रातीकडे माशेलांत विराज माशेलकर या फास्ट फूड चालकाचेर जाल्ल्या हल्ल्या प्रकरणात माटोळ पुलिसांनी सध्या समीर फडते पिराय 46 रावपी गांवकरवाडा बेतकी, मितेश गाड पिराय 27 रावपी नावेली हांच्या सयत सुप्रेश सावर्डेकर पिराय 31 रावपी हरवळे, विवेक देसाय पिराय 23 रावपी साखळी आणि अमित साळुंके पिराय 27 रावपी आमोणे. त्यान भायर मोहित गाड पिराय 23 हांकां अटक केल्ली आसा. सध्या त्यांची चौकशी चालू आसा आणि ह्या प्रकरणातला आनी एक दुबावीत जो आशिल्लो आकाश नावेलकर त्याने पुलिसांक तपासांत सहकार्य केल्ल्या खातीर ताका 41(a) ह्या कलमा खाला ताका सूट दिवन नोटीस दिवन ताची मुक्तता केल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर माड्डोळच्यान शेखर नायक. 6 फेब्रुवाराक पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची जाहीर सभा जावपाची आसा आनी ह्या सभेक लोकांनी चडांत चड उपस्थिती लावची म्हूण यत्न करात असो उलो भाजपाचो गोंय वेंचणूक प्रभारी आशीष सुदान मारला. ह्याच उल्याक पाळो दीत सभेक लोक हाडपा खातीर कार्यकर्त्यां मदीं सर्त चालू जाल्या. ह्या सभेक 50,000 लोक उपस्थित रावतले अशी आस्त मुख्यमंत्र्यान दवरल्या. भाजपाचो गोंय वेंचणूक प्रभारी आशीष सुदान आयज गोंयच्या कार्यकर्त्यां बरोबर बसका घेवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या गोंय दौऱ्याचो नियाळ घेतलो. मोदीच्या बसकेक गोंयच्या मतदारसंघांतल्यान भाजपाचे प्रभारी कितले लोक हाडटले हाचो आंकडो दियात असो उलो मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्लो. पयल्या नंबरार मडगांव मतदारसंघ आसा. मडगांवच्यान 4,000 कार्यकर्ते हजर रावतले. दुसऱ्या नंबराचेर 3,000 लोक हाडपी शिरोडा, नुये आणि फातोर्डा मतदारसंघ. जाल्यार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या मतदारसंघातल्यान फक्त 800 आणि 70तल्यान प्रत्येक 2 मतदारसंघातल्यान 500 लोक येतले अशें कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्याक सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे विकसित भारत विकसित गोय 2047 ही महासभा सरकाराच्या वतीन जाता. त्या सरकाराच्या वतीन जावपी कार्यक्रमाक पार्टींतल्यान जवळपास 26,000 लोक हे पार्टीचे कार्यकर्ते थंयसर उपस्थित रावतले. ताज्या भायर 50,000ची एकंदर व्हडली सभा आहा. पार्टीचे सरकाराचे वेगवेगळे कार्यक्रम, सरकाराचे वेगवेगळे बेनिफिशरीज वेगवेगळे कार्यक्रम आसात. ती सरकाराची प्रेस कॉन्फरन्स जातली तेन्ना हांव एड्रेस करतलो. बट आयच्या घडीक पार्टीच्या वतीन थंयसर जे लोक येवपाचे आसात ताच्या खातीर तयारी म्हणून एकंदर सभा आशिल्ली. ह्या आयच्या मिटिंगेन आमचे पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तानवडे हांच्यांनी मार्गदर्शन केलें. तांकां दिल्ली वचपाचें आशिल्लें ते बेगीन गेले. आमचे पार्टीचे वरिष्ठ नेते श्रीपाद भाऊ नाईक हांच्यांनी ह्या वेगवेगळ्या विशयाचेर मार्गदर्शन केलें. आमचे प्रभारी श्री आशीष सूदजी हांच्यांनी आमकां लोकसभेच्या तयारीच्या नुसार हांच्यांनी मार्गदर्शन केलें. तर पुराय लोकसभेची तयारी पासून ती माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांची विकसित भारत विकसित गोय 2047 एकंदर 10 वर्साक जे माननीय मोदीजी गोंयांत डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या हातूंत केल्लें काम लोकांक आमचे पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते करीत आसा. जरी तो सरकाराचो कार्यक्रम जालो जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात पार्टीचे कार्यकर्ते बी ह्या हातूंतल्यान सहभागी जाले. एक्सपेक्टेशन कितके क्राउडाचो तुमचो मोर दॅन 50,000. बीजेपी गोवा इलेक्शन इंचार्ज आशीष सूद ह्या गोंया आयल्यात. आयज तेंच्यांनी कार्यकर्त्यां बरोबर मिटींग घेतली. फक्त लोकसभा वेंचणुकीची तयारीच न्हय तर 6 फेब्रुवाराक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गोंया येतात. मडगांव ते जनसभा घेवपाचे आसात. त्या जनसभेक चडांत चड लोक व्हडा संख्येन हजर रावतले असो उलो तेंच्यांनी कार्यकर्त्यांक मारला.
हांगासर फुडें वयतना मुख्यमंत्र्यान जे कार्यकर्ते बूथ मंडळचे अध्यक्ष जे हजर आशिल्ले तेंच्यांनी सांगले तुमी फक्त तुमच्या मतदारसंघान कितले संख्येन लोक येतले ते तितले संख्या सांगची जेणे करून आमकां तितक्यो बशी बूक करच्यो पडटल्यो म्हणून. जेन्ना संख्या सांगपाचें हे येयलें टॉपीक येयलो तेन्ना एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट जालें BJP रुलींग कॉन्स्टिट्युएन्सीज गोंयच्या भितर. स्टार्टींग जेन्ना सांगात म्हटलें संख्या 200, 250, 300 अश्यो आसल्यो, 400 मेरेन थोड्यो पावल्यो. जेन्ना साखळीचो हे येयलो, साखळी मतदारसंघ येयलो, मुख्यमंत्री जाल्यार साखळीचे कितले जाण येतले सांगले 800 लोक येतले म्हणून. 800 तेन्ना बरो व्हडलो आंकडो आसलो. मुख्यमंत्री वचून शॉक जालो खऱ्यांनीच 800 येतले काय म्हणून. हय म्हणून तेणें सांगलें 800 आमचे आसात. पूण कॉम्पिटिशन हांगा सोंपोंक ना. फुडें कॉम्पिटिशन गेलें तें मागीर नावेली, वास्को आनी सांगे तेंच्यांनी सांगलें आमी 1,500 हाडटा म्हणून. तो एक व्हडलो शॉक जालो. मागीर तें कॉम्पिटिशन ना, आंकडो मागीर बरो फुडें वाडलो. आनी एक म्हणटा तो नुवें म्हणटा तो हालींच जो थंयचो आमदार आलेक्स सिकेरा ताका मंत्री मंडळ दिला त्याच्या मतदारसंघांतल्यान 3,000 लोक पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या सभेक येतले आनी शिरोड आनी फातोड्डान पासून 3,000 संख्या उपस्थित आसतली अशें तेंच्यांनी अध्यक्ष कोण आसले मंडळाचे तेंच्यांनी सांगलें. आतां म्हणटा तो मडगांव म्हणटा तो टॉप लिस्टार आसा. मडगांवच्यान 4,000 लोक ह्या मतदारसंघांतले 4,000 लोक पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या जनसभेक येतले अशें तेंचे जो मंडळ आसलो तेंच्यांनी सांगलें. मडगांवान ही लिस्ट टॉप केल्यात चडचे चड लोकां भितरची संख्या भितर. आनी जेन्ना परी आनी सत्तरी असो विशय येता प्रत्येकी 2 मतदारसंघांतल्यान 500 लोक येतले म्हणून थंयच्याल्या BJPच्या रिप्रेझेंटेटिव्सांनी सांगलां. मुख्यमंत्र्याची अपेक्षा आसा ऑड 50,000 लोक तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची जी जनसुनावणी जावपाक मडगांवां KTC बस स्टँडाचेर म्हणून उपस्थित रावतले म्हणून. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. गोंयांत 2.5 लाख बायलो 30 वर्सां पिराये परस चड आसा. पयल्या टप्प्यान गोंय भलायकी सेवा संचालनालयान 1 लाख स्तन कर्करोगाची तपासणी पुराय केल्या. अशी तपासणी करप गोंय हे पयले राज्य. फुडल्या 1.5 वर्सां आनीक 1.5 लाख बायलांची स्तन कर्करोगाची तपासणी जातली आनी गोंय कर्करोग मुक्त करतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली. आमी आयज 1 लाखाचे स्कॅन्स केल्ले आसा, महिलांचे आमी स्कॅन्स केल्ले आसा अबाव 30 आनी आयज गोंयान अबाव 30चो फिगर घेतल्यार आमचे कडेन 2.5 लाख महिला आसा. तेज्यातले 1 लाख महिला आमी स्कॅन केल्ले आसा. आतां आमचे वेगळे नवे फावंडेशनच्या माध्यमांतल्यान आनी गोवा गव्हर्मेंट आनी त्याच बरोबर आमी UV लायफ सायन्स बरोबर टायप करून आमी ट्राय कॅन्सर अप्रोच आमी घेवन फुडें वयतले. आमी गोंया राज्यान स्कॅनिंगाचे वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो ते देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची एकूच हाक आसा की आमी स्वस्थ भारत स्वस्थ इंडिया करपाक जाय. तर आमकां वेगळ्या तरेन काम करपाची गरज आसा. आरोग्य सेवा प्रत्येक घटकाक गावंक जाय आनी आरोग्य सेवा लोकांक सुरक्षीत बऱ्यापैकी जीवन गावंक जाय जाल्यार आमचे डिपार्टमेंटांनी सक्रीय काम करपाची गरज आसा. आनी त्याच बरोबर तेंची विचारधारा घेवन आमी लोकां कडेन पावपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आयज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड डिपार्टमेंट ऑफ WCD त्याच बरोबर UV लायफ सायन्सीसाचे डॉक्टर गौरी तेंचे बरोबर आमी टायप करून आनी त्याच बरोबर आमची पुराय टीम आमी वेगळ्या तरेन काम करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. सर्वायकल कॅन्सर, रुरल कॅन्सराक बी आमी ह्या सायकलान घाल्यात. सायकल कॅन्सराचें स्क्रिनींग जातलें. लोकांचें जीवन वेगळ्या तरेन सुदारपाक आनी फुडें व्हरपाक म्हणून सरकार काम करता. आनी 1 लाख म्हणजे पयले राज्य जे ह्या तरेचे स्कॅनिंग केल्लें आसा, स्क्रिनींग केल्लें आसा तेजे कितलेय आमचे तुमी पळयला टेस्टिमोनियल्स आसा, कितलेय टेस्टिमोनियल्स आमचे कडेन आसा की लोकांक तेजो फायदो जाल्लो आसा. वेगळ्या तरेन फुडें वचपाक जाय जाल्यार आमकां ह्या तरेचे नवे नवे इनिशिएटिव्ह घेवन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. मडगांवच्या मास्टर प्लानांत शेतकारांच्यो जमनी बिल्डर लॉबीक दिवपाचें कारस्थान आसा. आमकां आमच्यो शेतकी जमनी जाय, ही शेतांच आमचें जगपाचें साधन अशी मागणी मडगांवच्या शेतकारांनी केला. काँग्रेसीन मंगळारा मास्टर प्लानांत घोळ आसा. हो मास्टर प्लान तयार करतना कोणाकूच विश्वासान घेवंक ना अशें म्हणीत आंदोलन केलें. ह्या वेळार बिगर सरकारी संघटनेनी लेगीत वांटो घेतिल्लो. एक मास्टर प्लॅन म्हणून एक मडगांव सिटीचो हे केला करचे आहे त्याचो एक्सपोजर आम्ही हिंगा दाखयलो आसा.
की तातूंत जी शेतां आसा आमची ही शेतां एक्चुअली एवरी इयर कल्टिवेशन जाता आनी आमचे शेपाई ते करून येल्ली ती पद्दत आयज देखून कंटिन्यू आमी सदांच करता आनी आमचो लायव्हलीहूड आहा मेन म्हणटा ते आनी असले एग्रीकल्चर आता तेणे म्हळ्यार 2041 सो 2041 म्हणजे ही सगळी मारगांवची शेतां काबार करतले ते सो हाजो मेन हेतू कितें शेतां ती काबार करपाची आनी शेताचें जेवण तयार जाता कोण जेवपाचें ते जेवण जेयनाय सो म्हणटोच गोंयची शेतां ती राखून दवरपाक जाय जी कल्टिवेशनां आहाय जे तातूंत उत्पन्न बी जाता आनी शेतां ती राखपाक जाय कित्याक फ्युचर फूड आजकाल गव्हर्मेंट उलयता आत्मनिर्भर गोंय स्वर्णपूर्ण गोंय आमचो सीएम हांव सीएमा रिक्वेस्ट करता सो आमी सेल्फ सफिशियंट आहाय आमकां गव्हर्मेंटा एसिस्ट करपाक कांय मेळना कित्याक शेताचेर असलो प्रॉब्लेम केल्लो आहा तुमी आमकां ग्रो जावपाक आमकां वाडपा दिनाय तुमी भाजी रोयतना हात जाल्यार कोण येवन कितें गार्बेज घालपाक सोदता कोणाक घर काडपाक दिता आतां बिल्डिंगाचो प्लॅन हाडला तुमी सो म्हणटोच हांव सरकारा फुडें मागता असले प्लॅन आमकां कन्सर्न करून आसना आनी जो एग्रीकल्चर पिड्यार करता एग्रीकल्चर एक असली बेजीक हेजो डेव्हलपमेंटाची हे आसलो पयलो आनी तोच तरी काबार केलो आनी हाजेर अन्न जाता हांव सांगता हाजेर सगळे मरतले मुखार संवसारांत असली जमणी काबार केले सगळे मरून वयतले म्हणटोच एग्रीकल्चर दवरपाचो आनी आमी तेजेर डिपेंडेड आसाय जाय ती आख्खी आमची कम्युनिटी आनी हांगा आमचे जायते भाजीपालो रोयला तुमकां फाटल्यान दिसती पडटलो आमकां इतले त्रास जातात पूण गव्हर्मेंटाची सबसिडी देखून घेवपाक त्रास जाता कित्याक गव्हर्मेंटान एक एक्विजिशन करून दवरल्या ट्रान्सपोर्टेशना लागून सो आमी जायते प्रेयर तेंचे फुडें मांडलेले आहाय टिल 2004 सावन पूण गव्हर्मेंट आयकना ती कशी तरी जमीन तो हावपाक सोदता केसलो तर डेव्हलपमेंट घालूंक जाता तो गोंयच्या लोकांचे शेतकाराचे पळयना सो हांव आयचे प्रेसिडेंट गव्हर्मेंटा मागता मातसो तेजे दोळो दवरचो आनी असली शेतां हाची राखची आनी आमकांय बी आमचे शेत जाल्यार सामान दवरपाक आमकां ताकद दिवची कितें रोयता आमी सद्या सगळे भाशेचे भाजी रोयता आतां तुका तरी पळयलो जाल्यार भेंडे मेळटले मिरसांग मेळटली आलसानो मेळटलो पियाव मेळटलो कणगां मेळटले हे सगळे गोंयचो प्रोडक्ट आनी आमी खरें भायर सरून भाजी हाडटा अरे आमी तेंगे जेवणाचेर कित्याक रावपा रे अरे गोंया आसा ते तयार करया गोंयची भाजी खाया आनी हितून आमकां आडखळ कित्याक हाडपा ते तुमी जात जाल्यार आमकां कोराय म्हण आनी सपोर्ट दिवपाचो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जायते हेल्प करता स्किमी आसा पूण आमकां घेवपाक आमकां मेळना कित्याक आमची जमीन अशें करून क्वेश्चन मार्काक दवरलो आसा तेंच्यांनी सो म्हणटोच गव्हर्मेंटान मागता आमकां ती हें दिवचें आनी आमचें शेत हे रिवर्ट बॅक करचें पोतून कित्याक हेजेर आमकां आमी ग्रो करता हांव तुका सांगता ही जी गव्हर्मेंटान हें केल्या हांव तांकां सांगता हे लोकांचे कम्युनिटी हेजेर लोक सेल्फ सफिशियंट जातलो आनी ताजें उत्पन्न करता त्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक दिवन ताचो हें आयज तरी तूं तरी प्रोडक्शन ऑफ गोवा काडूंक गेलो जाल्यार सालसेट मारगांव इज द सेकंड हायेस्ट इन व्हेजिटेबल डायरेक्टर आल्फोन्सो फुडें तुमी क्वेश्चन केले जाल्यार तो तुका सांगतालो विच इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्युसर ऑफ गोवा इतली जमीन उणी आसतना तरी इतलें उत्पन्न जाता जाल्यार असल्यो जमिनी तुमी सांबाळून दवरचें कित्याक फ्युचराक आमकां जेवण गरजेचें आनी ही शेतां सांबाळपाक आमकां राखून दवरपाकूच जाय 2041 ओके इफ यू रियली हॅव अ गुड इंटेंशन इट इज फायन बट यू डोंट हॅव अ गुड इंटेंशन बिकॉज देर इज नो पॉलिसी ऑफ द गव्हर्मेंट टू हॅव मास्टर प्लॅन्स इन म्युनिसिपालिटीज. You have only chosen Margaon for your vested interests. And whom you have told to do the planning? A consultant, non-Goan consultant, who has no clue about Goa, through your Goa State Development Agency, GSUDA. Now here lies the problem. Smart city plan, that is also a master plan for Panjim, done with the help of consultants who have been paid crores of rupees, 1,300 crores practically gone down the drain. And every Goan knows today what is the state of affairs. 10 फेब्रुवाराक राजधानी पणजेन कार्निवल परेड जातली. कार्निवल परेडाच्या मार्गान कसलोच बदल केल्लो ना अशें पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगलें. पाट्यावेल्यान सुरू जावपी ही परेड कला अकादमी कडेन सोंपतली. फाटल्या 50 वर्सांच्यान कार्निवलाचे फ्लोट डिझायन करपी फ्रांसिस्को मार्टीन हांचो खासा भोवमान करतले. So we had to announce the dates of our carnival in Samba Square. So 10th of Feb is the day of the carnival. Now the route will be exactly the same from Pata to Kala Academy. Tourism Minister has already announced also. One special occasion also is Mr. Francisco Martin. It's his 50th year for designing floats. Now he's been recognized nationally and internationally also as one of the prestigious float makers also. So we will be honouring him and facilitating him on that day also. It's a very special occasion for all of us. Now Samba Square will be in the same venue on the same dates from the 10th to the 13th. So we've booked all of the top bands of Goa. And yeah, the last day also will be Red and Black by Club Vasco. Club National, sorry. And yeah, that's it. So on the 11th basically we have, so 11th is one of our main days, and on that day we basically have Queen
So that's one of, it's like an internationally recognized band. They played for audiences of 10,000 to 20,000 people also. So they will be one of the highlight bands for our entire event. Route is exactly the same. Nothing changed. Location of Samba Square also is exactly the same. There is no change in any of that. So it will be on the last. So the screening will happen on the day of the carnival. So depending on how many participants. I'm assuming it will be the same as last year also, how many participants that we had. Yeah, so applications, we're accepting applications from tomorrow till the 5th of Feb. No, categories will be the same. Yeah, so this format will be basically the same and everything. So tourism will have their first float followed by the CCB float and everything, and everybody else after that. Yeah, so traffic on that day, traffic and pollution control, pollution control, we will speak to them and see what issues. So anything that we will clarify with everything also. Yeah, so they will come for there on that day to clarify and see what issues there are and everything. See, the main road, as of now also, we'll have to check and see what the situation is with all the smart city works also. If any adjustments have to be made, we will sit and discuss it with the committees and everything and check and see how it goes. So as of now, no decision has been made. We'll sit with the Shikmu committee and make that thing later. We'll have to sit with traffic police to make sure. Now they also have given us their full support. They will make all the arrangements necessary. Now the issue is about the... And so roads are blocked and also there's a lot of issue also. No, I understand. That is why. So before that also we will... Yeah, so before that we will take the traffic police also. We'll take their assessment. But as we have faith that they will discharge the thing properly also. उत्तर गोंयांतल्यान उमेदवारी लडोवची काय ना ताचे विशीं आपणे काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यां कडेन तशेंच राजकीय मळावेल्या जाणकारां कडेन उलोवप सुरू केलां अशी माहिती आदलो कायदो मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांणी दिल्या. अर्ज करपाची निमणी तारीख 5 फेब्रेर, ताका अजून वेळ आसा अशें खलप म्हणटा. लोकसभा वेंचणूक लडोवपा खातीर काँग्रेस पक्षान इत्सूक उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज मागोवपाची अशी पद्दत पक्षान आसा काय ना ते बद्दल वेगवेगळे विचार आसा. अर्ज मागयल्यातल्यान अशी पद्दत पक्षान आसा ना ह्या बद्दल वेगवेगळे विचार आसात. परंतु अर्ज मागयला अर्ज त्या प्रमाणे कोणाक इच्छा आसा ताणें ती अर्ज करूंक जाय. म्हाज्या बाबतींत म्हाजे विचारसरणी लोकां कडेन चालू आसा, विचार विनिमय चालू आसा. 20 आमचे ब्लॉक आसात. उत्तर गोवा पक्ष आसा, पक्षाचे पदाधिकारी आसात, इतर पक्षाचे म्हाजे स्नेही आसात, जांकां राजकारण लागना अशे राजकारण विरहीत अशे अनेक मित्र आसात. त्या हांच्याकडे विचार विनिमय करून म्हजो निर्णय घेतलो. अजून 5 फेब्रुवारी हांव दावेदार म्हणना. हांव म्हणटा कितें की पक्षान सर्वमान्य अशें व्यक्तिमत्व सोदून काडचें ज्याचो उपयोग फायदो सरकाराक जावचो. गेली 20 वर्सां हांव निवडून गेला पक्षा कडेन. ताणें निर्णय घेतलो ओके सरा फुडें. आजूय म्हजें तेंच म्हणणें आसा. पक्षान अत्यंत कठोरपणे म्हाका वायट दिसतलें ताका वायट दिसतलें म्हणनाका, परंतु उत्तर गोव्याची दक्षिण गोव्याची दोन्ही जागा गोव्याच्या बाबतीत अत्यंत म्हत्वाच्यो आसात. काँग्रेस पक्षासाठी ह्यो म्हत्वाच्यो आसात आनी ताणें हे निर्णय घेवन जो निर्णय ते सांगतील त्या प्रमाणे फुडें सरतले. सो फॉर आय एम कन्सल्टींग पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, पक्षाचे ब्लॉक्स, युवक ब्लॉक, महिला ब्लॉक, सेवादल ब्लॉक, आमदार यांच्या कडेन चर्चा करूनच म्हजो निर्णय हांव नंतर घोशीत करतलो. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरांक चालीक लायिल्ल्या मुख्यमंत्र्याच्या येवजणेचेर आमदार कार्लोस फरेरान टिका केल्या. टॅक्स फारीक करपी लोकांचो पयसो सोशल मिडियाचेर वापरून सरकार आपले प्रमोशन करता. सरकारान केल्ल्या कामाची पावती सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स दिवपाक लागले जाल्यार पत्रकारांचें काम कितें अशी तिडक आमदार कार्लोस फरेरान उक्तायला. तुम्ही ऐकला व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी म्हणून आसा पासून व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीत शिक्षण दितात. आज तुम्ही ऐकला सरकार कितें म्हणटा सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर यूज करतात म्हणल्यार दिस इज व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी प्रमोशन. वॉट इज दिस स्पेंडिंग पीपल्स मनी फॉर प्रमोटिंग युअर सेल्फ? इट कांट हॅपन. वॉट अबाउट द रिपोर्टर्स? वॉट अबाउट द जर्नलिस्ट हू आर डुईंग देअर वर्क ऑनेस्टली? वाय डू यू ब्रिंग दिस पार्ट टाइम पीपल जस्ट टू प्रमोट युअर गव्हर्नमेंट? यू हॅव युअर अचिव्हमेंट्स, यू कॅन स्टँड अँड यू कॅन से वॉट यू हॅव डन. वाय रिक्वायर इन्फ्लुएन्सर्स? आनी इन्फ्लुएन्सर्स आमचे घाण करतात जाल्यार गोंयचे दोरात तांकां आनी घालात भितर. Because if this is something wrong which they are doing, I think you should get them and punish them for it. If they are doing something which is correct and they are pointing out, don't get offended. Find out what is the rot, what is wrong in the system, what is wrong in the police, what is wrong in your departments, and correct it. Because this is what people want. People want a government which works for the people.
माटवे दाबोळच्या बायांनी झिरपिल्ल्या पेट्रोलियम पदार्थाची चौकशी खंय मेरेन पावल्या हाची जाप विचारपाक चिखलेचो आदलो सरपंच प्रताप मार्दोळकरान मामलेदाराची भेट घेतली. मात मामलेदार कार्यालयांत आजून मेरेन गोंय प्रदूषण महामंडळाचो अहवाल पावूंक ना अशें मुरगांवचो मामलेदार प्रवीणजय पंडीत हांणी सांगलें. माटवे दाबोळच्या बायांनी झिरपिल्ल्या पेट्रोलियम पदार्था विशीं जुवारी इंडियन ऑयल कंपनीचेर संबंदीत अधिकारी कारवाय करपाक अपेसीत आसल्या असो आरोप आदल्या सरपंचान केला. That people to file their claims regarding loss incurred by them due to petroleum leakage, and thereafter we will conduct appropriate inquiry to the Talati and we will give them compensation if their fields are affected or their plantations are affected. That agency was engaged by ZIOL, and that inspection they have conducted of that petroleum pipeline, and they have submitted the report to ZIOL. त्या माटवे इशू बद्दल आयज हांव मामलेदारा कडेन उलोवपाक गेल्लो, कारण काही गोष्टी RTIच्या अंडर अवेल केल्ल्यो आसात. त्या बद्दल माहिती घेवपाक की मामलेदाराच्या ऑफिसांसून किंवा डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्यान कितें फुडें जालां. सो मामलेदाराच्या म्हणण्या प्रमाणे तांकां आजून दे आर वेटिंग फॉर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो जो रिपोर्ट येवपाक जाय तो तांकां आजून येवंक ना. पण म्हाका एक अजाप दिसता तितून, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो रिपोर्ट ऑलरेडी बाय 4 जानेवारी RTI एप्लिकेशनाद्वारे त्यांच्यानी दिला, सबमिट केला. व अजूनही त्यांच्यानी अजून डेप्युटी कलेक्टर किंवा कन्सर्न ऑफिसराक दिवंक ना काय कितें हो एक प्रश्न निर्माण जाता. आणि जर दिवंक ना जाल्यार इतली लिथर्जीकपणां कित्याक, आळशापणां कित्याक? कारण हो मॅटर खूब सिरियस आसा. तरी आसतना हे एकदम थंडपणान घेता. आतां दुसरी गोश्ट हांवें प्रश्न विचारलेलो मामलेदाराक, आतां अशें दिसून येयला की थंय माड जे आसात, काजू थोड्यो, तांकां इफेक्ट जाला झाडांक, की ते कलर चेंज करपाक चालू जाला आतां चुट्टांचे बी. जाल्यार मामलेदाराक विचारलें की तेचेर तुमी एक्शन कितें घेतात. तर मामलेदाराचें म्हणणें आसा की त्या बद्दल आमकां आपणाक अजून कोणाचो कंप्लेन येवंक ना. जर कंप्लेन येयत जाल्यार तो म्हणटा आपूण कन्सर्न ऑथॉरिटी कडल्यान रिपोर्ट फायल करून घेता आनी तेचेर कितें आसा तें एक्शन घेता. ही एक बरी गोश्ट आसा. तशेंच दुसरो एक प्रश्न अनआन्सर्ड अजून आसा उरला म्हणटा तो, निलिमा नायक म्हणटा हेणी फायल केल्लो कंप्लेन माझ्या माहिती प्रमाणे. तो FIR अजून कित्याक कन्वर्ट जायना? FIR पुलीस अजूनही रिपोर्टाक रावता काय कितें? आझाद मैदानाचेर मंगळारा सकाळी हुतात्मा दीस मनयलो. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यांत ज्या सुटके झुजाऱ्यांनी आपले बलिदान दिल्ले तांकां मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लयन आर्गां ओंपली. उपरांत मुख्यमंत्री आनी राज्यपालान हाजीर आशिल्ल्या पुरया बरोबर मोग वांटलो. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारूय हाजीर आशिल्ले. दर वर्सा आयचो दीस हो मार्टियर्स डे म्हणून ऑब्जर्व करता. आयच्या दिसा हांव म्हाज्या सयत गव्हर्नर आमचे पावर मिनिस्टर बाबसुदीन ढवळीकर हे फ्लोरल ट्रिब्यूट दिवपा खातीर आमी आझाद मैदानाचेर हजर आयिल्ले. आमी म्हणटा की देशाच्या सगळ्या स्वातंत्र्य सेना, गोंयच्या सगळ्या स्वातंत्र्य सेना हो इतिहास भुरग्यांच्या मुखार उरपाक जाय म्हणून आयचो डे ऑब्जर्व करप हो गरजेचो आसा. सातत्यात फ्रिडम फायटरांनी दिल्लें बलिदान हे आमी केन्नाच विसरून उपयोग ना आनी तें सदोदीत याद उरपाक जाय. ह्याच भावनेंतल्यान आयचो डे हो ऑब्जर्व करता. ब्रीथ लेईंग आसतलें फ्लोरल ट्रिब्यूट सगळ्या फ्रिडम फायटरांक, म्हणजे ज्या देशाच्या स्वातंत्र्यान सगळ्यांनी भाग घेतलो, गोंयच्या स्वातंत्र्यान सगळ्यांनी भाग घेतलो, तांकां हांव श्रद्धांजली दिता, आदरांजली दिता आनी समेस्त गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हो तांकां श्रद्धांजली. थँक्यू. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.